सुरुवातेक गीत घेऊया पेज 15 A29 सर्वेस्पराच्या मंदिरांत. आय सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आनंदान बीतो सरुया. दीस हो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावुया. सोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया. खोशेन भरून आमची काळजां देवाक वरवीक मोहिमा निरंतरी दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिव. आयज आमी बाग्योंत जुजेबाज गोंयच्या दिवसीचो आनी दामान हाचो पात्रांव ताचे आमी फेस्त समरुमता. तर तो आमचो गोंयचो भाव आनी गोंयचो पूत म्हणटूच आमी देवाक दिनवासया की इतलीं वर्सां जालीं आमचे मदें एक तरी सांत उपजवलेलो आसा म्हणून आनी इगोर्ज मातयेन ताका पत्करलेलो आसा आनी ताची भोक्ती सगळ्या संवसाराक घडटा, पूण चड करून श्रीलंकेंत आनी आमच्या गोंयांतूय. तर आमी देवाक आर्गां दितना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जेजूची सारच्याक आमी देवा कडेन मागया आनी ताची विनोतीन हें घडच्याक आमी देवा कडेन आमचें जिवीत समर्पिया. तर आमची सगळी मागणी आसा तितली आमी मनांत धरून ह्या मिसान आतां भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी देवा कडेन भोगसणे मागया. तो आमकां सदांच आपयता, शिकयता आनी धाडटा आनी धाडल्या उपरांत तो आमकां मदत करता. इतलें तें तो करता, पूण खूब फावटी आमी आमच्याच चिंतनांनी आसता, आमचेच राज बांदूंक सोदता. तर आमीच न्हय पूण आमची सगळीं भाव भयणां गोंयांत आसात तीं, इंडियेंत आसात तीं, परदेसांत आसात तीं आनी दुसऱ्या देशांनी आसात तीं, सगळीं जाणां तेच भाशेन. तर हे आमचें पातक कबूल करया. देवाच्या राजा पासत आमी वावरूंक ना आनी हें पातक आमचें देवान काडचें आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरची. म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां काळजान थावन आमचें पातक कबूल करून म्हणया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत
मोहिमा देवाकून सोर्गे आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सद्पोलवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी मागुया देवा तुझ्या याज्ञिका बागिवोन जुजे वाजाचे देखीन आणि मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सोबेक आसियाच्या सीमापर्यंत पोरजोळ आयलाय तुझ्या चाकरान देवाचे उतर पोटगोटलेले आणि सगळ्यांच्या संस्कारांनी पोसलोले तुझे पोरजेचे दिश्ट घाल ताचे मजूतीन आमचो बावड अदीक अदीक वाडय आणि शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदार आमकां कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन देवाचें उतर आतां चित दिवन आयकुया जेरेमियस प्रवद्याच्या पुस्तकां वेलें वाचप जेरेमियस हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी गोराण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो ताची ही उतरां सोर्वेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हटलें सोर्वेस्पोरा पळय हांव उलोवंक नकलो
हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सगळें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोंसूत प्रितुमीचेर बळीश जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची सोंसूत सुदैव. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेस्त गाय. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो परजोळटा, कित्याक तो खणवालो, दोयाल, काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बागयोंत पावलून कुरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समोर्तिकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समोर्तिकाल ना, तरूय समोर्तिकाल आसलोले परी जालो. तशेंच समोर्ती वेरेंत आसात तांकां जोडून घेवंक जरूय हांव देवाचे समोर्ती विरेंत ना आनी क्रिस्ताचे समोर्ती खाल ना आसा, तरी समोर्ती विरेंत आसलोले परी जालो. अस्कोताक जोडून घेवंक अस्कोता बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां.
देवाची उतर हें देवाचे वडपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. Ukur donia amchi kalza, geyo tuja potachi udra. Ukur donia amchi kalza, geyo tuja potachi udra. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमची सवे आसो लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते स्वातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लूळ मोणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण ल्हानग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारोक फावो. घरांघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे लागीं पावलां तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. भुणीनान भावनो जेजू आमकां मेंढरां कशीं ल्हानग्या मदें धाडटा. ताणें आमकां सांगलां एकदम शांत रावात पूण चतूर रावंक जाय. हें म्हत्वाचें. कित्याक लागून कित्याक तो आमचें सोवें आसा. पयले वाचपान सांगलां तो आमकां आपयता शिंकयता आनी तो धाडटा. कितें उलोवंक जाय कितें करूंक जाय तें तो आमकां सांगता कळीत करता. तें केल्या उपरांत तो आमचे बरोबर आसा. तुमी भियों नाका. तर आमकां कित्याक भिरांत आसूंक जाय. हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी कितें तरी करूंक जाय न्हय. म्हणचें कितें आमी आमचेर पातयेवन रावचें न्हय पूण देवाचेर पातयेवन रावंक जाय. कित्याक ताणें आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यान ताचो एक कार्य आसा
तो आमचे सगळे शात्ती पावोवच्याक पूण आमचे वस्तूंगीत न्हय जेजू सगळें तें सगळें घडोवन येवच्याक तर आमी आमकां म्हत्वाचें म्हणून धरूंक फावना तो म्हत्वाचो आनी ताचो कार्य आमी फुडें व्हरोंक जाय आनी ताका एकवटोन तो आमी फुडें व्हरतले हाका लागून दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन पयले सुवातेर पावलू आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो बरें कोत्तालो धर्मीक आसलेलो सुमूर्ती प्रमाणे आपलें जिवीत सादतालो पूण मागीर ताणें पळयलें की आपूण सगळ्यां सारको जावंक ना तो दुसऱ्यांक ह्या प्रमाणे घडून हाडटालो सगळीं जाणां कोण आमी देवाचीं भुरगीं पूण हें विसरता आनी हें विस्कोटा येता आनी ताका लागून हें परतून हाडूंक जाय आमचे मदें आनी हो वार देवूच आमचें सगळें कोत्ता कित्याक आमी हें विसरता देवाचीं भुरगीं आमी ताणें आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा तें जिवीत आमी जियोंक जाय तें आमी विसरता ताका लागून आमकां हें मनांत हाडून दाखोवंक जाय आतां आमी पळयता कितलीं राष्ट्रां आसात कितल्यो भाशो आसात कितलीं धर्माचे पद्दती आसात कितले गव्हर्नमेंट आसात आमी जाणो कितले घोराबे आसात पळय ते आनी प्रत्येक जाग्यार वेगवेगळेपण आसा पूण थिंचो तर एक मुद्दो आमी सारको धरीत जाल्यार बाकीचे ताचे भोंवतणी आमच्यान वेगळेपण पत्करूंक जाता हें म्हत्वाचें हें देव आमकां प्रत्येका सगळें घडोवन दाखयता बागयोन जुजे वाचा ताचो जल्म 1655 वर्सां जालो तो सादो भुरगो आसलेलो बाणावलेचो म्हणटच देवान ताका आपयलो ताणेन देवाचो पाटलाव केलो कित्याक ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी 25 वर्सांचो आसतना ताका पाद्रीपण मेळ्ळें हांगसर गोंयांतूच ताका मिशनार कसो कानाराक धाडलो हें सगळें कोण कोत्तालो देवूच देवान ताका आपयलो जेजू सगळें रावच्याक जेजून ताका घडोवन हाडलो आनी ताणेन आपलें जिवीत सगळेंच देवाक समर्पिलें ताणेन एक चीट बरयली ताचें ऑर्डिनेशन जाल्या उपरांत लेटर ऑफ बॉन्डेज म्हणून म्हणजे हांव गुलामपणांत जियेता कसल्या गुलामपणांत सायबीण मायेचो तो गुलाम जालो आनी आपलें जिवीत सगळें सायबीण मायक भेटयलें कित्याक ती जेजूची माय देवाची माय तर हे परी ताचो हांव पाटलाव करता तो तुवें म्हाका सांबाळूंक जाय आनी खरेपणी तिणेन ताका सांबाळलो तो सदांच मागण्यांत सायबीण मायचे आसतालो आमी खूब जाणां तेच भाशेन मागण्यांत आसा त्योर्स कोत्ता आनी आमी जाणो हाचो परिणाम कितें जाता पळय तो आमचेर ती आमकां राखता आनी सांबाळटा खूब वायट आमचेर कोसळटलेंच कित्याक वायट सगळें सवतेचेर आसा आनी देंवचार आमकां सोडिना तो आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक सोदता म्हण अशें जालें की ना आमी सगळीं जाणां रोखडींच सायबीण मायशी आतां मागणें कोत्ता जेजूक उलो मारता आनी भाशेन आमचें जिवीत तो आमकां राखून दवरता पूण आमची उत्सवमळाय सुबेज आसता ती उत्सवमळाय सगळो गोत आमी जेजू सवे दवरून आमी शांत जावंक जाय कित्याक ताणेन सगळें आपल्या ताब्यांत केलेलें आसा आमकां भिरांत ना पळयात तो आमकां धाडटा खरो पूण तो थिंचर वेचो आदींच आसा तो सगळें जाणा बेस्तोरांक ताणें ते भाशेन धाडले हय म्हणून ताका मागीर श्रीलंकेक पाठयलो लोक म्हणटात की जें ताणें कार्य कानारा म्हणजे कर्नाटकान केलेलें आसा तें आतां पर्यंत लोक म्हणून हितून नियाळटात श्रीलंकेन ताणें खूब केलें
ताणें खूब बेस म्हणून तूं पत्करले कित्याक लागून लोकांक समजना जावच्याक पूण देवाचो कार्य फुडें व्हरच्याक मागण्यांत तो खूब आसलेलो आनी मागणे उद्देशीन तांचे सगळे भरपूर घडटाले पयले सुवातेर तांची भाशा शिकून काडली आमी खूब जाणां गोंयांकारां म्हणटा दुसऱ्यो भासो आमच्यो गोंयच्यो पुरान भारताच्यो शिकोनात पूण ताणें सिंगाली शिकून काडली आनी एक डिक्शनरी तयार केलो सिंगलीज इंग्लीश कित्याक लागून केलो आपणा पासून न्हय पूण म्हजे बरोबर आनी म्हजे उपरांत येतले तांकां ही भाशा कळोंक जाय आनी तांचो अर्थ तांकां कळोंक जाय आनी ते भाशेन उलोवपाक पूण ताणें तें केलें मागीर हांगसर जुजेबाजाची सांतवारी आसा न्हय वयर थिंचोच ताणें पाद्री घडून हाडच्याक एक मिशनरी इन्स्टिट्यूट बांदलें जेजुटांचे आसलेलें हांगसर एक पूण ताणें थिंचर बांदलें आनी ऑराटोरियन्स म्हणून ते सगळे पाद्री हेणें ताणें मिशनार कशें वचोंक लागले हांगसर वयर जालें तें तितलेंच न्हय पळयात जेजू सोबे तो आसलेलो म्हणून ताणें खूब त्या लोकां पासत केलें कशे भाशेन ताका ऑर्गनायज करून ते सिंगालीज पळय आसलेले तांकां खूब त्रास दिताले क्रिस्तांवांक ताणें तांकां राखलें आनी सांबाळलें म्हज्या भयणीनो आनी भावनो हे सगळे आमी कोत्तेले हांव जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावतले हांव तर आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान रावच्याक ताचे कडेन मागया जशे भाशेन ताणें आपलो कार्य असो केलो तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी आमच्या घोराब्यान जयसर आमी जियेता थिंचोर आमी शांतीचें दूत जावंक जाय जेसून आमकां कितें म्हणलां जयसर वता थिंचोर तुजो स्वभाव दुसऱ्यांक शांतीन घडोवन हाडूंक जाय आमी तो दुसऱ्यांक उचांबोळीन दवरता जाल्यार आमी शांतींत ना म्हणटच तांकांय ती उचांबोळा येता आमी उचांबोळीत आसता भितर हें सगळें जेजू सोबें दवरच्याक आमकां जेजून कितलें सांगलेलें आसा कितलें आमी पाळलेलें आसा पूण तें ठामपणी घडोवन येवच्याक आतां आमी भाग्यवंत जुजेबाजा कडेन मागया आमकांय बरी कर म्हणून आनी जेजूची शिकवण पळय आमकां जेजू दिता ती आमी पत्करून जेजूचे खरें सांदे जावन आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी थोडो वेळ आमचे आत अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता पांयांची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन सगळे आमचे सोबे आसा तितलें जेजू सोबे आसा चडश्यो वस्तू ताणें आमकां दिलेल्यो आसा पूण थोड्यो वस्तू आमच्या आपल्यापणाक लागून देंवचारान त्यो आमकां वेगळेच परीन घडोवन हाडलेल्यो आसात आनी ह्योय वस्तू आमचे भितर आसात आनी ताका लागून आमचे मदें खूब फाटीं शांती आसना आनी ह्यो पद्दती आमी दुसऱ्यांचेरूय थापता आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान ह्या कारणाक लागून सर्गीचें राज आमचे सोबे ना शांती ना आनी आमी दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक शकना पूण तांकां अदीक जखमी कोत्ता तांच्या भावनांनी चिंतनांनी आनी चालींत तो जेजू हें सगळें आमचें सोरशिल्लें आमी तुकाच समोर पिता तुकाच तें ओपून दिता कित्याक फकत तुज्यान तुज्या उमलीक रोगतान आमकां तातूंतली पुसून काडूंक जाता धुवन काडूंक जाता आनी आमकां नितळ निर्मळ करून तुजे खरें सांदे घडोवन हाडूंक जाता तर प्रत्येक आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाक हे भाशेन तुजे सांदे म्हणून लेखून तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमी कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें आमकां शिकय आनी हे परी आमचे घोराबे पवित्र जावं खरेपणी एक धाकटली इगोर्ज मात तुजीच कूड जावं दी आनी सगळीं आतां आमी उबी रावन आमचो भावार्थ जो जेजून आमकां उगडापो केलेलो आसा बाप आनी पवित्र आत्मा आसा म्हणून तो जेजूच्या एकवटान आमी वो भावार्थ आतां उसारया
आनी आमचें जिवीत पवित्र त्रित्वेन ओदीक घडून हाडया. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो, आंकवार मरीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसोणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो थोड्यो गरजो आतां देवा मुखार मांडया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी जेजूचो खोल अनुभव घेवंक आनी त्या अनुभवांतल्यान तांणी आपले पोरजेची सेवा करून जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसल्योच आडकोडी घालिना जावंक, पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक सोंपेपणां तांणी दिल्या पुरो म्हूण मागतना गोंयांत विधानसभेचे वेंचणुकेंतल्यान बरो आनी नितोल सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सांत जुजेवाज आमचे दिवसीच्या आस्कारेची दोबाजीक परब आयज पालतना ताजे मोजोतीन आमचे दिवसीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनांत घडोवन जेजूकूच आमचे मोदें दवरून ही दिवसेज भारताचो आनी मोगाचो उर्बे बोरीत समुदाय जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जुजेबाजाक सांत म्हूण पोरगोटल्यार 8 वर्सां बोत्ता. दिनवाशी काळजान दिवसेजींत आनी केरीत भाशेन सांकवाळे सांतवारींत चलतल्या ओत्मीक कार्यावळी वरवीं ताजें देवसांव चडत वाडत वचूं म्हूण मागतना मानेवंत पाद आग्नेलाक आमच्या गोंयच्या पुताकूय वेगीच सांताचो मान फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सुर्गींचे बापा, ही थोडी मागणी आमी बागयोंत जुजेबाजाच्या मोदस्तीन केलेली आसा. तुवें ती आयकलाय, तूंच ती शांती पावय म्हणून आमी मागता. आनी त्या भायर कोरोना व्हायरस वाडत आसा, हाचो परिणाम आमच्या लोकांचेर म्हणून तूं तरेन घडत आसा. थोडीं जाणां इतलीं दुयेंत जालेलीं आसात
की मोदच्या तोंडेर ती पावलेली आसात तितल्यांची काकलूत कर आनी तांकां पेखोवणी दी. आनी आतां आमी ही पेस पिडा काडून उडय म्हणून मागता. सोरपोदिदार आनी काकलूतसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाडायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाली येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेचे बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया. पेज 39, C25. नाम चे लागी. बापा नाम चे लागी दियोंग तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगी आख्खी प्रितूम कोता वेडी तिचे तुका समर्पिता. संवसारांतली सर्वांव सोंसणी मोगाल बापा घे तूं मांडून हेच आमगेले व्हड उणेपण. तातान कालशीत दिता घालून तुका आमचें झेंसीन अर्पण. बापा नाम चे लागी दियोंग तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगी आख्खे प्रितूम कोता वेडी तिचे तुका समर्पिता. संवसारांतली सर्वांव सोंसणी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी आनी ही देणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, भाग्योन जुजेच्या पोरबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूचें कोश्ट मरण आमी समोरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्याक त्याच सुम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनांत घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालेन सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सुभा पवित्रतायेची खुणात जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Bobit, bobit, bobit,
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुणन जीवन पण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी द्रेकता. तुझ्या येण्याक आमी द्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दिवन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजूत म्हाका मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जशे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी तुजे वाजान आपले जिवीत जेजूच्या एकवटान ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान साधले, तेच भाशेन आमी ह्या वेळार सगळी आमची मागणी त्या सावन जी आमी बापाक उबारलेली आसा जेजू सोबे, ती सगळी आतां आमी आमच्या काळजांत मनांत धरून जेजूच्या एकवटान ताचे पवित्र आत्म्याच्या आसण्यात आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवंशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर्व पातकांतली सुटव्यांचो राखातांतली वाटाय कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन आमेन क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया पेज 64 D32 मोगा वन टॉप देवा उदोर मोगान घेता देवा उंडो मोडून वांटा तशेंच आमकां फावो जाली इव्यो दिने वांटून आमी जाता बाप्पा भुरगीं तुजी जाता खरी बाबोइन सोगली जाता बाप्पा भुरगीं तुजी जाता खरी बाबोइन सोगली मोगा वांटप जातात मेसान चोडटा घरान चलता गांवान दमदम असले बेटोव न्हिदचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वीर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो जाता पृथ्वीर साक्षी
मागुया. सर्गींच्या बापा, खरो बोवाड परगटूंक भाग्यवंत जुजे वाजान थांबून नासलेल्या कोश्ट वावरान आपलो जीव जोरयलो. ताचे परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच भावार्थान थीर कोर आनी उरतांनी तशेंच कोरण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कोर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मातसोगत बसात. पयले सुवातेर सगळ्या आमच्या जेजुईट पाद्री जे बजिलिकेन जियेतात तांच्या नांवान तुमकां परबीं दिता ह्या फेस्ताची. तर हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. दुसरें म्हणजे हांगसर मिसा आतां दुसऱ्या 8 जातले आनी तिसरें 9:15 इंग्लिशीन जातलें. हे भशेन सदांच आयताराची आमची मिसां आसतात. 7 आनी 8 आमचे भशेन 9:15 इंग्लीश भाशेन. मागीर सोमवार ते सोनवार दोनूच मिसां आसतात. सांजेचे मिसां आसना. दोनूच मिसां सकाळची 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. ही सगळीं मिसां तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल आनी आमची हें आसा वेबसायट आसा www.stfrancisxavierofficial.com. तुमच्यान आमकां एक मदत करूंक जाता. आमी आतां म्हणून हितून खूब लोकांशी पावलेलीं आसा. तुमकां आनी आमकांय फायदो जातलो. त्या हें चॅनल ओपन केलें म्हणटच थंयसर हें आसा सबस्क्रायब म्हणून आसा. तो बटन मातसो प्रेस करात कित्याक त्या भाशेन तुमकां सोंपेपणी सगळें येतलें. आनीकूय आमकां ह्या वर्सा करूंक आसा कित्याक आतां ह्या वर्सा भाग्यवंत फ्रांसीसच्या वेळाक 400 वर्सां बोत्तात ताच्या सांतपणाक. 400 वर्सां. सांत इनासाक, सांत फिलीप नेरीक, सांत तेरेजा अविलाची आनी सांत इजिदोर माद्रिदचो ह्या पांचूय जाणांक 400 वर्सां. पूण सायबाक आमच्या 400 वर्सां बोत्ता सांतपणाक. तर ह्या वर्सा जे नोयेन कुरपेचें आसतलें 4 नोव्हेंबराचे मार्चाचे ते 12 मार्चाचे ते आमी एक खेरीत भशेन कोत्तेल्या. तर मिसांची मांडवळ फुडल्याच आयतारा दीस मागीर तुमकां कळीत कोत्तलो हांव. त्या आदीं फुडेंच तुमकां सांगच्याक. आनी आतां कोविडूय वाडत आसा. कशे भशेन जातलें तें आमी नको पूण कशे भशेन जावं आमी सदांच तुमकां म्हण हितून पावता ह्या मिसांतल्यान. तर तें मनांत दवरात. ह्या वर्सा 400 वर्सां भरतात म्हणून. तर दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत थंयसर धाकटल्या कपेलान मीस जाता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. आमच्या प्रांतांत हो कॅलेंडर घडोवन हाडलेलो आसा. खूब ताचेर म्हण वस्तू ज्यो आसात त्यो पिक्चरां आसात ती तुमच्यान नियाळोवंक जाता. सांत इनासाच्या जिविताचेर आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराच्या जिविताचेर. हांगसर पुरान एक खुरीस आसा तांच्या कासलान आनी तो आस्तो जेजू खुर्सार आसा तो तुमच्यान पळोवंक जाता. म्हणजे हे कॅलेंडर तुमच्यान भायर 50 रुपयांक घेवंक जाता. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता हांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता हांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक
बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयतात मे सगळे बापाक वाकाणटा हांव Amen. गीत घेवया पेज 249 U35 झुजे वाजा आमच्या भावा. मोहिमेवून जाल्या आमच्या भावा विनोयतांक तुजी मोजूत पावय साक्षी दिवं